सगळ्यात मोठा असा गोंयांत कळालें आसा की रुद्रेश्वर देवस्थान जें आसा ह्या देवस्थान देवाची पालखी सुवाळो हो आख्ख्या गोंयभर जावपाचो आसा. त्या खातीर आमी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या भक्तगणांक पावचो दिवं जे भंडारी समाज हा ते आराध्य दैवत हा आख्ख्या हिंदू समाज जो गोंयांत आसा तेंचे आराध्य दैवत हा आनी त्या लोकां पर्यंत आयज देव रुद्रेश्वर आपल्या हितून पालखी रूप वचोन सगळ्यांक मेळोंक येता अशें म्हाका दिसता. चडशे जायना आपल्या गांवा पुरती शांतादुर्गा आसूं बाकीचे खंयची देवस्थानां आसूं आपल्या गांवा पुरती भोंवतात शिमे पर्यंत वचून येता. पूण आमचो रुद्रेश्वर देव भक्तगणांक गोंयाभर मेळपा खातीर आख्ख्या हितून येता आमच्या गोंयांत येता आनी सादारण जे 21 दीस 7 तारखेर भायर काडल्या नंतर आख्ख्या गोंयांत भोंवून आमच्या बार्देशांत 4 दीस रावन डिफरंट देवांनी डिफरंट प्लेसीक भोंवून मागीर तो तिसवाडीर वयतलो अशें आख्ख्या गोंयांत वयतलो. म्हाका दिसता हेच्या पली कडेन डिटेल कितें आसा पळय तारीख वायज टायम वायज म्हाजे कलीग हे आसात पळय किरण कातोडकर बाबा रिक्वेस्ट करता मातशे डिटेल्स सगळ्यांचे स्वागत. पत्रकार बंधू इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्यांचे स्वागत करता आसतना आयचे प्रेस कॉन्फरन्स जी श्री देव श्री देव रुद्रेश्वर जो गोंयभर रथ यात्रा आसा त्या संदर्भात आयज प्रेस कॉन्फरन्साक आदलो मंत्री बाब श्री दयानंद मांद्रेकर, आदलो मंत्री बाब श्री दिलीप बोर्डेकर, काउन्सिलर आणि आल्दोनचो ते आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज घेतली बार्देशाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या कारणान आल्दोनचो कोऑर्डिनेटर बाब श्री काउन्सिलर तारक आरोलकर, हिवे मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर बाब शिवा कांबळे पंचमेंबर आणि आमचो सरपंच, तेच भशेन शिवोले मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर श्री नारायण मांद्रेकर, म्हापसा मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर आणि काउन्सिलर आणि आमचो चेअरपर्सन बाब सुधीर कांदोळकर, सालेगाव मतदारसंघाचो कोऑर्डिनेटर बाब वीरेंद्र शिरोडकर, सुधीर कांदोळकर आमचे दुसरे काउन्सिलर आणि आदली चेअरपर्सन शुभांगी वायगणकर, तसेच सालेगाव प्रगती पेडणेकर आणि बाकीचे तुम्ही सगळे 6 तारखेर सकाळची 11 हरवाळे हांगासर जी मूर्ती हा पंचधातूची मूर्ती केल्ली हा आमी रथ यात्रेक लागून हाची देवस्थान समिती असतले. आमचे या रथ उत्सव समितीचे अध्यक्ष बाब श्री रवी नाईक, कार्यकारी अध्यक्ष बाब दयानंद मांद्रेकर आणि उत्सव यशवंत माडकर देवस्थान आणि बाकीचे सगळे जे आमचे आजी माजी आमदार आहात सगळे पार्टी वाईज उपाध्यक्ष आहात, अमित पालेकर आहा किंवा जनार्दन भंडारी आहा, वीरेश बोरकर आहा, दयानंद सोपटे आसलो, उल्हास असनळकर, नरहरी हडणकर, मिलिंद नाईक, दामू नाईक हे सगळे जे आहेत म्हणजे उपाध्यक्ष बाकी वेगवेगळे जय साळगावकर वेगवेगळे पदांचे आहा. ही सगळी समिती जी आहा ही समिती 11 सुमार हरवाळ्या देवाच्या मंदिरा भितर विधिवत मूर्तीची पूजा करून ही मूर्ती आम्ही बाहेर काढलेले गोंयभर फिरपाक लागून साधारणशी सांची 5 सुमार डायरेक्ट साखळेसून ती बिचोले
सारखी न रावता कारण सगळे बिचोले रूट मागीर आहा की डायरेक्ट असनाड्या बार्देसान भितर सरतली असनाड्या 12 नवी थंयसर साधारणची 5 सुमार आनी असनाड्या बस स्टँड जे आहा थंयसर देवस्थानची ही आसतली जो रथ आसतलो वो लोकांच्या दर्शनाक लागून सगळो वेळ थंय आसतलो तेजे उपरांत चलत दिल्ली सकट ढोल पथका सकट चलत गाजत वाजत असनडच्या रस्त्या वयरसून सिरसई महालक्ष्मी मंदिरात रातची जी आसतली स्टे जी आसतली पालखी थंयसर स्टे जातली महाप्रसाद जातलो हे तरेचो नित्य डेली हे कार्यक्रम चालू आसतले तेजे उपरांत 7 तारखेर डायरेक्ट भायर सरून थिवी मार्ग हायवे धरून सारखी पेडण्या भितर सरतली 7 तारीख पेडण्या 8 तारीख मांद्र्या परतून 9 तारीख शिवोले मतदारसंघात जे मांद्रे मोरजेसून भितर सरतली जे स्वामी समर्थ मंदिराच्या प्रांगणात थंय लोकांच्या दर्शना बसत आसतली अशे वेगवेगळे भागांत परतून ती शिवोलेन भोवल्या उपरांत 9 तारखेर शिवोले आसतले बाकीचे आरपोरा आसतले अंजुना आसतले जे देवळां धरिल्ल्या जे वाटो धरिल्ल्या रूट आम्ही सगळेकडे वळूंक शकचे ना कारण थोड्या काही स्किप करचे पडटा आमकां ती 27 तारीख मेरेन परतून आमकां मंदिरात वचपाचें आहा आनी 22 दिसा भितर आख्खे गोंय भोंवून जावप हे थोडेशे कठीण काय दिसता पण आमी ते रुद्रेश्वर समर्थ आहा हे सगळे करून घेवपाक सो कोणाच्या भागान कोणाच्या गावांत ना पावली जाल्यार कोणी वायट धरचे लोक आमी जेन्ना आमकां गरज आसता किंवा शिवरात्र आसता किंवा म्हयन्याची शिवरात्र आसता आमी इतलो ट्रॅव्हल करून सगळे करून रुद्रेश्वरा मेरेन हरवाळ्या वयता तर आता रुद्रेश्वर बाजूच्या गावांत येता एखाद्या बाजूच्या गावांत येता जाल्यार आमकां थंय वचपाक व्हडलेशें कांय न्हू रुद्रेश्वर देव आमचे भेटीक येता त्या उपरांत जे 9 तारीख आहा ही काणक्या नारायण देव टेम्पलान सांजचे साधारणचे 8 सुमार प्रवेश जातलो शिवोले मतदारसंघातसून आनी साधारणचे तेजे उपरांत म्हापशां जे आहा म्हापशान एंट्री जातली आणि पुर्वली जाल्या उपरांत 13 तारखेर तिसवाडीन वयतली सो हे तरेचो जो प्रवास आहा पालखेचो हो खास करून बार्देजाच्या लोकांनी एक लक्षात धरून आपल्या ज्या ज्या भागांत वचपाक मेळटा देवाचें दर्शन घेवपाक जेची इच्छा आमी अशेंच म्हणया की ते भंडारी समाजाचे देवस्थान अशें न्हू रुद्रेश्वर बाकीचे पेडणे आसतले पण खास करून बार्देजातल्या लोकांनी अवश्य दर्शन घेवचें ही आमची तुमच्या मार्फत सगळ्यांकडे विनवणी आहा रुद्रेश्वर देव हे घडोवन हाडपाक समर्थ आसा पूण तरी आसतना प्रसिद्धी जाल्या बगर सगळ्या लोकां मेरेन गजाल पावना तेका लागून तुमच्या मार्फत ही एक प्रसिद्धीची बातमी पावतली आनी हो आमचो जो उत्सव समितीचो जो प्रयास आहा किंवा हो रथ काडपाचो गोंयभर भोंवडापाचो आमी प्रयास आहा तो आमी सक्सेसफूल केलो रुद्रेश्वर रथोत्सव समितीच्या निमित्तान आणि 8 तारखेर त्याच्या वतीन आजचे प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या आमचे या समितीचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष किरण कानोडकर उपाध्यक्ष दिलीप हे सगळे उपाध्यक्ष तारक उल्हास मुखर्कर दिलीप कानोडकर सुभाष कांबळी पेडणेकर शुभांगी नारायण मांद्रेकर आणि तुम्ही सगळे सगळे खबर आहा इव्हेंट आम्ही परफेक्ट करून गेले जाल्यार प्रेसाची मदत आणि प्रेसाचे सहकार्य असल्या शिवाय हे उत्सव हा एक वचूंक शकना म्हणून एक ह्या सिस्टमीचो भाग म्हणून एक हो प्रयास आहा किरण आता उलयतना करता डिटेल सगळें सांगता कितें आमी स्टेज म्हणून खुबश्यो बैठकी आमी केल्या पण आजून पासून आमकां कित्याक हो जो सगळो ज्या ज्या मतदारसंघात सादारण देवी म्हापसा शिवोले बार्देस तालुको पेडणे तालुको हे खूप चलतले आहा ऑलरेडी आणि आमचे बॅनर सुद्धा सगळे सफाई झाले आजच्या किती लावपाक चालू करतात सगळे सेंट्रलाचो बॅनर
अधिक आमचो स्थानिक आमचो मतदारसंघ असे सगळे ह्या समितीचे जे सगळे मतदारसंघ सगळे आणि प्रेस माध्यमाच्या प्रेसाच्या माध्यमातून आम्ही चढात कितें करूं शकता आमच्या सगळ्या ज्ञाती बांधव आहात आणि इतर जेंका कोणाक सिद्धेश्वर देवाचे दर्शन घेवपाचे आहा अशा सगळ्या लोकांक आम्ही जाहीर निमंत्रण करता तेंच्यांनी ह्या आमच्या इव्हेंटात भाग घेवचो जेणे करून हो जो इव्हेंट आहा हो रथोत्सव आहा तो पयले फावट आमच्या देवाचे सगळे गोंयभर हे भोवपाची हे म्हणजे आमची एक आसा तयारी ही देवा कडेन मागता की रुद्रेश्वरा कडेन ती बऱ्या पद्धतीन सक्सेसफूल जावची आणि जर आमचे सगळे लोक तितून योग्य पद्धतीन जर एटेंडन्स लायत जाल्यार म्हाका दिसता हें शक्य ना हें आमकां गॅरंटी आहा आमकां आतां जे फीडबॅक येता ते जर पळयत जाल्यार हांव पळयतालो जय रुद्रेश्वर अशा पद्धतीचे व्हॉट्सएप येता मेसेज 100 आसता मोबायलार डेली मोर दॅन 100 आणि अशा पद्धतीन सगळे लोक एक आपल्या हेची दाखयता आज कितें आहा एक सोशल मिडिया तुका एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट जावन आहा आणि हे सोशल मिडियातून हे सगळ्यो गोष्टी चालू आहा सगळे आमकांय धाडटा की गो अहेड आणि काही लोक आहा थोडी कितें आहा थोडे कसलोय बरे कार्य सुद्धा करूंक वयताना काही लोक हे विरोधक आसतात आणि ते कित्याक विरोध करता हे कळना पण आम्ही ताका कांयच म्हणिना देव रुद्रेश्वरान तांकां बऱ्या पद्धतीन तेचे कपलाक उदक घातली आणि बऱ्या कशें जाल्यार ते विरोध करता हितून कितें करता आमचें एवढें आनी वाडयता आमची प्रसिद्धी आहा पळय न्हू ती प्रसिद्धी आनी चड जाता शेवटी कोण तरी न्हू निंदकाचें घर आसा बी शेजारी तो निंदक करता जाल्यार तो बाबडो जें कितें करून करता पळय तो सक्सेस जायना तो तितकोच इम्पॉर्टंट तेकाय समाजाचें तितकोच मान आसता अशा पद्धतीन हे बऱ्या पद्धतीन आमचें हें काम जाल्लें आहा पूर्ण गॅरंटी आहा हो जो इव्हेंट आहा हेका आमचे गोंयचे सगळे लोक आहा हेंकां भरभरून असो प्रतिसाद करतले आणि आज जरी 6 तारखेक वचत भायर सरतलो पूण हांव पयले 2 तारखेक सांगता की ज्या पद्धतीन आम्ही आमचे फीडबॅक आणि आम्ही जे हे मेळटा तितून कळटा की हो जो आमचो इव्हेंट आहा हो बऱ्यापैकी सक्सेस जातलो अशा हांव देवा कडेन मागता आणि तुमचे कडेन मागता कित्याक तुमी पयलेच सांगलां प्रेस मिडिया ही खूब इम्पॉर्टंट आसा ते ना जाल्यार कांयच जायना शेवटी प्रेसाक कोण कितें म्हणटा तेचो प्रश्न ना शेवटी प्रेसाचें काम बरें हाडप आनी वायटूय हाडप वायट हाडीन सगळ्यो जर गोश्टी बऱ्यो हाडल्यो जाल्यार वायट आहा मदीं माय येतलें म्हणून वायट हें खूब इम्पॉर्टंट तें हाडप म्हणून प्रेस आपलें जें काम आहा पळय तें योग्य पद्दतीन करता आमी केन्ना तुमकां आमी पॉलिटिशियन आसल्या कारणान आमकां तेचेर व्हडलो प्रेसान जर कितें स्टेटमेंट केलो प्रेसान जर कितें मातशें हाडलें आमी तेचेर व्हडलें सिरियस जायना कित्याक तेची जर म्हाका फाटल्यान महसूस करता ह्या सगळ्या गोष्टींची संवेदनशील आहा आणि ताका लागून ताका कोणाक ब्लेम करप जाताना मागता की तुमी बऱ्या पद्दतीन तुमी आमकां आमचो साथ दिवचो आणि आमचो कार्यक्रम आहा ते सक्सेसफूल करपाक आमकां मदत करची आम्ही हे वाचणार होत्यात आणि तुम्ही सगळे प्रयत्न केला सगळ्यांनी आणि या देवाच्या कामात तुमचं पूर्ण सहकार्य असणे आणि असतले हे म्हणतात सगळ्यांकडून देव बरे करून म्हणतात आणि देव बरे गडगडीत करचे सगळ्यांना तुम्ही एक पॉइंट आता मांडलो त्याचे हांव म्हणटा की तुम्ही आता अध्यक्ष उपाध्यक्ष हे सगळे जण आसात
त्याच्या भायर काय तुमची कमिटी मेंबर्स आसात पळय ते तुझ्या वांगडा ना आम्ही सगळ्या संबंध यशवंत कमिटी काय आसा त्याचे यशवंत मार्कर बाकीचे सगळे वांगडी जो बल्क तयार केलो आहा तो आनी मूर्ती ही यशवंत देवस्थानाचे कमिटी दिले सगळे वांगडा पदाचे वेगळे पावना सगळे काम गोंयभर काम चालू आसा वेगवेगळे मिटिंगी चालू वेगवेगळे तालुक्यांनी सो ह्या कारणान देवस्थानाचे पदाधिकारी केन्ना गोंय तेन्ना आपल्या सगळे आसतले जे सहकार्य तुमकां सगळे थंय उपस्थित करून मेळटले सगळे आपले समाजाचे लीडर सगळे जे देवस्थान कमिटीचे आसतले पदाधिकारी सगळे सध्याची कोण आपण केंद्रीय समिती म्हणतात ते बी पदाधिकारी असतले हितून कशें आहा की एक समिती जी निवडलेली आहा हितून थोडेशे जी आपण जी समिती म्हणतात जशें तुवें उल्लेख केलो बरो केलो तर काही डिस्प्यूट आहा दोन गटांमदी सो आमी थोडेशे सायडलायन केल्ले आहा पूण रुद्रेश्वर देवाक प्रत्येक मनशान पांय पडून करता जेका कोणाक आपलो रुद्रेश्वर देव हो दिसता ते दर्शन घेवचें पण आमी थोडेशे काही डिस्प्यूट आसलेल्या कारणान कोर्ट मॅटर आसलेल्या कारणान आनी कितें काय गोष्टी आसल्या कारणान आमी ते लोकांक कन्फ्यूज करूंक सोदिना आमी एकीकरणाचो प्रयत्न करता आमी एक आहा ते तुमकां सहकार्य पळोवपाक मेळटा